कुचेली कम्युनिदादीची 36,000 स्क्वेअर मीटर जमीन रवींद्र भवना खातीर दिवपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कम्युनिदादीचे बसकेंत जाला. मिटिंगेन डिसायड केलं की आम्ही जागो रवींद्र भवनाक दिवपाचो आणि लँड एक्विजिशन करपाचें गव्हर्मेंटान आणि आमी लँड एक्विजिशन एक्सेप्ट करून जागो तांकां दिवपाक केला. तेचो कोरम जालो होतो 25 कोरम 27 लो घातलो आमी. हे प्रॉब्लमान कितें जालें, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान मातशें नेटान करूंक ना तें. तेंच्यांनी मातशें स्लो दवरलें तें, ताका लागून ते प्रॉब्लम जालें तें. आमी केन्नाच्यान रेडी आसले, गेले आतां 3 वर्सां जालीं आमी रेडी आसलेले, पूण तेणी कांय केलें ना. आतां प्रोसिजर स्टार्ट केला तेणी, म्हणजे आमी फर्स्ट स्टेप आतां आमी क्रॉस केला की जनरल बॉडी रेजोल्युशन घेवन ताका आतां दिवपाक केलां आमी तें. सो ते घेवन ते फुडें हें करतले, कारवाय करतले. 36,000 स्क्वेअर मिटर जागो धाकटो न्हू. जाल्यार हे विशीं म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजान प्रतिक्रिया दीत हो निर्णय आमचे खातीर एक बरें पावल अशें म्हटलां. Ravindra Bhavan, yesterday's AGM took place in Cunchelim, Comunidade. They have in principle approved, they have consented to agreeing to whatever terms and conditions the government puts to allocate that particular piece of land for the Ravindra Bhavan in Mapsa. So that is a good step forward for us. Every decision of the Comunidade has to go through the annual general body meeting, and that meeting has taken place yesterday. I got the news that everything has gone well. So let us hope for how we can proceed further to ensure that we can get everything done as soon as. Next step is that consent extracts of that meeting has to go to the Department of, it has to go to the administrator, and from administrator it will move to the Art and Culture Department. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.